साखळे बस स्टँडाच्या ऑपोजिट चड्टेचेर एक बस पार्क करून दवरली। ती बस अचानकपणे स्लीप जावन पुढे जी स्विफ्ट डिझायर आशिल्ली स्विफ्ट कार आसली आणि ब्रेझा जी कार आसली त्या दोन काराक आपटून बऱ्यापैकी एक व्हडलें नुकसान जाल्लें। ह्या बाबतींत जी पळयत जाल्यार एक बस जी आहा ती स्कूल बस हांगासर आहा प्रायवेट बस। जी प्रायवेट बस बस स्टँडाच्या ऑपोजिट जी देवती आहा साखळे बस स्टँडाच्या ऑपोजिट जी देवती आहा त्या देवतेचेर बरेच वर्सां दवरतालो, पण आयज अचानकपणे जी स्लिपरी जाला सायडीच्या त्या स्लिपरीक लागून ती बस निश्टन सकयल वचत रावली आणि त्याच्या उपरांत त्याच्या फुड्यानूच एक स्विफ्ट जो डेली दवरतालो हांगासरलो तो त्याच्या गाडयेक आदळून ते स्विफ्टाक आणि त्याच्या फुडें जी ब्रेझा आसली ताका आपटून थंय बऱ्यापैकी नुकसान दाखयलां। आणि ह्या बरोबर ती ब्रेझा जी आसा ब्रेझाक आडकोन गेल्ले ना जाल्यार खंय ना खंय तरी व्हडली दुर्घटना जाता आसली। ह्याच बरोबर स्थानीक जे आहा तेंच्यांची मागणी केल्ली आहे की एक प्रकारे समज जर अशें जर बशी जर हांगा ज्यो आसा रावता तांकां साखळे बस स्टँडार खंय ना खंय तरी एक नियोजन करून दिवचें, ज्या प्रमाणे खंय ना खंय तरी तांकांय एक प्रकारे पार्किंग फी लावची आणि अशी दुर्घटना पुन्हा एकदा जावंक जायना ह्या बद्दल काळजी घेवची। आता सकाळी 9 सुमार बस सगळ्यो हांगासर पार्किंग आसल्यो गाडयो आणि बस ऑटोमॅटिकली वयल्यान देंवली आणि बसीच्या फाटल्यान ही आसली ताच्या फाटल्यान स्विफ्ट आसली, सो ती देंवन सगळ्यांक मारीत फुडें येवन हांगासर उरल्या गाडी। सो आमी रिक्वेस्ट केल्ले बस स्टँडार की त्यो व्हडल्यो ज्यो गाडयो आसा बसी त्यो बस स्टँडार पार्क करच्यो म्हणून। हांव गव्हर्मेंटाक रिक्वेस्ट करता की तांकां पार्किंग बस स्टँडार दिवचें म्हणून। अश्यो थंय वाटभर सबंद बसी उब्यो आसता कळ्ळें, मेन रोडार आसता खंय आसता। आयज बरें कोण ना, टू व्हिलरवालो कोण ना म्हणून जिवीत हानी टळयली कळ्ळें। असो इतलो भयानक डॅमेज जालो। सकाळच्या टायमार हांगासर एकदम कोण नासलो त्या कारणान व्हडलेशें कांय जावंक ना। माझी गाडी बलेनो ती मोठी बस अचानक ऑटोमॅटिक स्टार्ट पार्किंगला लावलेल्या गाडीला ते घसरत आणि पूर्णपणे जवळजवळ 25 फूट गाडी क्रॅश केली। तुम्ही जर राहायला आलेला इथे इथे समोरच राहतो, त्यामुळं मी इथं पार्किंगला गाडी रोज लावत असते। ते पार्किंगला गाडी रात्री लावलेली, आज सकाळी पाहतो तर गाडी पूर्णपणे क्रॅश झाली। त्या गाडीने पूर्णपणे गाडीला खर्च तिथून जवळजवळ 25 फुटापर्यंत गाडी क्रॅश केली। प्रेसिडेंटा खातीर सुद्दां